आयच्या पयल्या वाचपांत देव आब्रामा कडेन दर्शनांत उलयता म्हणजे स्वप्नांत उलयता आनी आब्राहाम देवाक म्हणटा म्हाका अजून भुरगें बाळना आनी तुवें सांगलेलें म्हजी संतत तूं वाडयतलोय पूण कांय जावंक ना। तेन्ना देव ताका परत्यान म्हणटा ना, तुज्याच रक्तमासाचो पूत जल्मतलो आनी फुडें तोच तुजी संतत वाडयतलो। आनी वाचप म्हणटा आब्राहामान देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरलो देखून देवान ताका प्रामाणीक केलो। देव फकत आब्रामा कडेच उलयना, तो आमचे कडेन उलयता, पूण जसो कितें समोर येवन उलोवचो ना वा कडेन स्वप्नांत उलोवचो ना, पूण तो आमचे कडेन उलयता, विविध प्रकारांनी तो आमचे कडेन उलयता। जेन्ना आमी बायबल वाचता तेन्ना तो आमचे कडेन उलयता, सैमांतल्यान, वाऱ्यांतल्यान, पावसांतल्यान, फुलांतल्यान, झाडांतल्यान, मनशां थावन मोजाती थावन तो आमचे कडेन उलयता। फकत आमचे कान, दोळे आनी आमची मत आमी उक्ती दवरूंक जाय। आनी जेन्ना देव आमचे कडेन उलयता, जशें आब्राहामान केलें तशें आमी करूंक तयार आसांक जाय। देवाचेर आमी आमचो पुर्तो भरवोसो दवरूंक तयार आसांक जाय। तर आमी जर आसां तर देव आमकांय प्रामाणीक करतलो, आमकांय सांडून घालचो ना। आनी हो विस्वास साद्या मनशांचो, जो सादो दुबळो लोक आसा पळया, तांकां फाल्यांचें पडून वचूंक ना, कित्याक फाल्यांचें चिंतूंक तांकां वेळ ना। आयचो दीस कसो काडप हेंच तांच्या दोळ्या मुखार आसा, म्हणून ती देवाचें नांव घेता आनी वेता। कितलेशे फावटी सादीपणे मनशां कामाक वेताना वाटेर एक मंदीर मेळ्ळें, मंदिराक नमस्कार केलो, एक खुरीस मेळ्ळो, खुर्साक एक नमस्कार केलो, कित्याक तांकां दिसता देवूच आपणाक पावतलो, तांकां वेळ ना चड वेळ मागणें करूंक, म्हूण एक नमस्कार करून ती फुडें वेतात आनी आपलो वावर करूंक लागतात। इतलो तांचो सादो भावार्थ।